सोमार 2 ऑक्टोबर. राखणे बोडव्यांचें समरण. मुखेल बोल. तांचें दूत स्वर्गार आसता म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबोन आसतना पळोवन आसात. नियाळाक आदार. एका दिसा एक आवय आपल्या भुरग्याक वेंगेन घेवन विचारता, बाय, तूं इतलें कित्याक भियेताय आनी कोणाक भियेता तूं? भुरगें अशें उद्गारलें, मामी, म्हाका काळोखाची, जिवाण्याची, सुण्याची, भिरांकूळ मनशांची भिरांत दिसता. आवयन बरे भाशेन आयकून घेतल्या उपरांत असो जबाब दिलो, काळोख, सुणी, भिरांकूळ मनीस सदांच आसतलो, पूण देवान आमकां एक सोबीत राखणो बोडवो दिलोलो आसा. सगल्या वेळार, सगळे कडेन आमची राखण तो करता. जेन्ना आमी भायर वेता, खेळूंक, इस्कॉलाक वो घरान आसूं, आमचो राखणो बोडवो आमकां केन्नाच सांडिना बाय. तिका आंच बोडव्याक मागणें करूंक आनी स्तोत्र 91 म्हणूंक शिकयता. भुरगें खुशाल जाता, देवाक वाखाणटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू हेंच कितें उगडास करून सांगता, पळयात, ह्या धाकटुल्यान एकल्याची लेगून परवा करूं नये. तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामळ थांबोन आसतना पळोवन आसात म्हूण हांव तुमकां सांगता. राखण्या बोडव्या उदेशी देवूच एके भाशेन आमचे बरोबर जियेता. आमकां तो राखता आनी सांबाळटा आनी आमी हें सोत ओळखून घेवन गरजेचें. देव आमचे सांगाता आसा म्हूण ताच्याच हातान आमचें जिवीत सोडून हुस्क्या मेकळी जियोवप गरजेचें. आमचो राखणो बोडवो आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. म्हजो थाराव राखण्या बोडव्याचें मागणें करूंक सदांच वावुरतेली.